वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. 7 पयली आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता. सो आयज केल्ले हांवें खीर. खीर जे हांवें लॉकीचे खीर केल्ले न्ही, ऑलरेडी तुमकां हांवें घातला तो. ओके, आतां आमी खाता. इशी उठलो तो म्हणटा ताका खावयता. ओके, आई हाडू गे खीर. सो खीर खावया म्हटलें. मातशें गरम आसलें म्हूण रावल्लें हांव. ओदरो उठलेलो तो. सो म्हटलें ताका आतां खावया. कळ्ळें न्ही. जस्ट थोडेशें येता पळयता कित्याक हांवें लॉकीचें खीर तें केन्ना हांवें दिवंक ना खावपाक. सो पळया तेजें कशें रिएक्शन, ताका लायक जाता काय ना पळोवया हय का न्ही. ओके, सो हांवें खीर केलें, मागीर तो व्लॉग हांवें एंड केलें. सो म्हणटा आतां नॅक्स्ट व्लॉग करया. पळोवया आयच्या दिसा कितें जाता हें तुमकां हांव शेअर करता. आतां हांव इशूका दितलें न्ही, मातशी बी केअरफूल की हितून हांवें न्ही ड्राय नट्स घातला. ते मातशे सांबाळून तांकां ते खाताना वेळ तोंडां लागतलें. सो ताका जस्ट थोडेशें दिता हांव. ताका ते पळोवया तो खाता काय ना ते. इफ तो खाल्यार ताका मागीर आनीक दितलें. सो सोमतें आईकूय दिता. बरें थीक जाला सारकें. ओके, आतां इशूका खावयता. इशूकाचें पळोवया रिएक्शन. खातलो को ना खबर ना, फर्स्ट टायम न्ही. सो ताका लागून स्वीट म्हटल्यार खातलो तो, तशें कांय ना व्हडलेशें. गरम आनी गे आना उठलं. मातशें ताका थंडी जाला, मातशी थंडी नाकांतल्यान वयता. सो वयता म्हटल्यार वचुनी आनी डॉक्टरा कडेन व्हरप ना. आसा सगळें सिरप बी सगळें आसा. सगळें हाय म्हण, हाय म्हण म्हणटा टिवटी पळयता. हाय म्हण मरे. खातलो मरे खीर. आं तोंड पळय, खावपा नाका तांकां, पडलेलें जाय खावपाक. सो पळोवया कशी कितें खाता काय ना तें. गरम हा गे घे खीर. बरें हा, बरें हा. खाता खाता. ओके, खजूर घातला न्ही सो स्वीट मेळटा ताका मातशें. ओके घे. सो एका खावयता मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो खालें तेणें. सो आनीक दिना ताका पुरो, कित्याक मागीर बेश्टें ओंक बीन काडात बीन. खालें तेणें. सो बरीं तशें खाल्यार बीन. ओके, सो मातशें बी केअरफूल की हांवें ड्राय नट्स घातला. तुमकां इफ तुमी भुरग्यांक करता जाल्यार कितें करपा खबरा, सगळे ड्राय नट्स आहा पळय ते पावडर करात आनी घालात तितून. ओके, ट्राय करात तुमी, खूब बरें आसा. लागता खावपाक हें. सो हांव खाता इल्लेशें. तूं गेला खेळपाक, ट्युशनांतून आयलो, ताकाय थंडी जाला. ताका म्हटलें वचनाका रे गार्डनाक खेळपाक. गेलो, आयकाच ना. पावस बीन पडटा जाल्यार एक निमीत न्ही वचनाका म्हणपाक. आतां पावसूय ना तो वयता खेळपाक गेला. ताका थंडी जाला, आयकना. ओके, सो हांव खावून घेता. जरा मागीर मेळटा तुमकां. सो शिव आयलो. तूं कितें पळयता? मॅच पळयता? घे कितें खावून सांग पळोवया. तुका सगळें कळटा न्ही हांवें कितें केलेलें. खावून सांग. दूध हाडलें खबर आं दुदी न्ही ते लॉकी ते. लॉकी दूध न्हू तें. ना ताका लॉकी म्हणटा इंग्लिशीन, बॉटल गार्ड म्हणटा आनी कोंकणीन कोकण दुदी म्हणटात. हेका हांवें खाव म्हटल्यार खीर हो हांगासर पास्ता खावंक बसला. बरें न्ही. हेणे इशुका खालें. खालें. हें घातला न्ही खजूर न्ही, शुगर ना हितून. खजूर खजुरा. चल खाल तेणें. खाल दूध पिल तो. परत वयता इश्वी किचना कडेन आनी ते परत ते कबड तूं अभ्यास कर चल. परत ते कबड ते ओपन करता. ताका जालें कितें, ते कबड आसा पळय तेजे भितर, कळ्ळें न्ही, कॅबिनेटच्या भितर न्ही आदोळी आसा. आदोळी कोयतो बीन. सो परत थंय येतालो. तुमकां दाखयला हांवें तो क्लीप, कळ्ळें न्ही. सो जस्ट शॉर्टान ऑर्डर केलें तें लॉक. तें आयज येयलें. दाखयता तुमकां खंय घातलें तें. सो हें पळयात, हांगासर एक घातलें. हें पळयात हांगा घातलें आनी एक आसलेलें आमचें पयलींचें. सो हांगा एक घातला. आतां हें बीन तो कांय ओपन करना सद्या. एट प्रेझेंट फ्रीज बीन तो कांय ओपन करना. सो म्हटलें आसूं म्हटलें. हांगासर न्ही हें पळयात स्विच तो ऑन ऑफ करतालो आनी हें हाडून घातलें. हें तुमकां सांगता स्टोरी हेजे बद्दल. ओके, हांगा घातला आनी बेडरुमान बीन घातला. देवाचो रूम आहा पळय थंयसर घातला. आनी बेश्टें हांगासर एक घालून दवरला. बेश्टें घातला हांगासर. आनी भायर न्ही थंयसरूय घातला. आनी हांगासर एक घातला.
आतां उरला हांगाय घालपाचें आसा मेळटा खूब आसा जस्ट कालूच येयलें ऑर्डर केल्लेलें. सो हे पळय हांगासर पसारो पडला आनी हो हांगासर गांव भोंवता आं. सो आनी हे पळयात हांगासर हें मेन न्ही इजिली ओपन जाता. सो हें न्ही इजिली ओपन जाता. सो हें हांगासर एक घातला आनी थंय घातला. तो आतां मातशें रिलीफ मेळटा म्हणटा पळय तशें. सो आतां कांय म्हाका भंय ना, टेंशन ना. सो आनी हांगासर एक घातला. सो सगळे कडेन ऑर्डर केले म्हणजे बेगिना ऑर्डर कर म्हटलें. सो हें ओपन करता हांगा हेच्या भितर न्ही हें आसा प्रोजेक्टर बी सगळें आसा. ताका आईन बांदला हें काडपाक जायना. आनी हांगासर एक घातला दाखयता तुमकां. हे पळयात. सो हांगासर न्ही दिसता आसतलें हांगासर एक घातला. सो अशें. सो सगळे कडेन हांवें लॉक केला. आतां मेन म्हणजे जाता कितें सांगू तुमकां. हें सगळें तुमकां लागून जाता. इफ तुमी आसा म्हणून न्ही म्हाका सांगतात हें कर तें कर तें कर म्हणून. आतां जे लायट आहा पळय ते लायटाचे जे स्विच आसता पळय बोर्ड तो ऑन करता ऑफ करता आनी एक बोर्ड बी सपोज भितर घातलें न्ही तो सांगपा नाका कितें जाता तें. तसलें कितें मेळटा म्हणून आमकां खबरूच ना कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आमची युट्यूब फॅमिली जोसेफीन तेणें म्हाका न्ही मॅसेज केलें अशें मेळटा स्विच बोर्डार ते घालपाक ते ऑर्डर कर. सो हांवें ऑर्डर केल्ले मागीर इले पण सायजी व्हडले इले ते वचत ना भितर. सो मागीर हांवें परत ते रिटर्न केले आनी परत ऑर्डर केले. सो धाकटे येयले. सो बरें पडटा कळ्ळें तुमकां न्ही. सो असलें न्ही आमकां कांय खबरूच ना. रितू टायमार रितू कसो व्हडलो जालो हें आमकां खबरूच ना. इतलें आमी ताका कॅर घेताले म्हणजे तेन्ना म्हाका कांय खबर नासलेलें अशें स्विच बोर्डार म्हणजे स्विच घालपाक बी कितें मेळटा बीन जाल्यार किंवां असलें कबडाक बीन कितें लॉक बीन मेळटा असलें आमकां पयलीं कांयच खबर नासलेलें. थँक्स टू यू तुमकां लागून तुमी न्ही आमकां सांगता. पयर आमच्या युट्यूब फॅमिलीन कॉल केले अशें सांगपा लागली तेंचे इन्सिडंट जाले खंय तेंचे कोण फ्रेंडाचे चली खंय धाकटे ऑन ऑफ करताले खंय आनी तेजे बोट आपले भितर घातले खंय शॉक लागले खंय ताका. सो तें आयकून म्हाका खूब हें जालें. सो थँक्यू म्हणटा तुमकां की तुमी सांगता आमकां कॅर घेवन बाबा अशें कर तशें कर अशें करनाका तशें करनाका. खूब बरी दिसता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हाका न्ही असलें आयडिया कांयच खबर नासलेलें स्विच बोर्डाचें बी कांयच खबर नासलेलें. सो तुमी सांगलें म्हणून न्ही म्हणजे म्हाजे युट्यूब फॅमिली जोसेफिनान म्हाका सांगलें. सो बिने ऑर्डर केलें आनी घातलें. सो आतां मातशें बरी दिसता. सो तें काडूंक मेळटा इफ तुका यूज स्विच बीन लावपाक जाय पीन लावपाक जाय तें काडूंक मेळटा. सो बरी दिसलें म्हाका तें घालून. सो आतां आनी उरला पळोवया त्या रुमान उरला आमच्या बेडरुमान. सो हांव बेडरुमान न्ही चड दार ओपन दवरना बंदूच आसता. पण केन्ना हांव ओपन दवरता आनी तो येता भितर तेन्ना तो स्विच बीन तो हात लायता. सो थंय एक म्हाका लावचें पडटलें. सो ते रुमान लायलां हांवें देवारो रुमान न्ही थंय लायलां हांवें. सो कितें जावं आयज तुमकां लागून न्ही एक कितें कळटा. सगळें म्हाका खबर आसा अशें ना. थोडें अशें कितें आसा तें म्हाका खबर ना. सो तुमी आमकां सांगता न्ही तें खूब बरें दिसता कळ्ळें तुमकां न्ही. अशें आमी एकमेकाक हेल्प करूंक जाय कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे कितें सांगूंक जाय की खबर ना बीन जाल्यार. सो आतां हांगासर एक घातला हांवें हांगासर ते हात रोखडे पावता आनी शिवाय आतां हांगाय घातलें दिसता दाखयता तुमकां. अशें पळय हांगासर एक घातला हांगा घालूंक ना हांगा घातला की हो आमी स्विच बी लावन दवरता. सो हो रूम तरी बंद आसता हांव ओपन दवरत ना. आनी हांगासर एक लायला शिवनातान हें पळयात काढू शकता ते काडूंक मेळटा. आनी तेजे भितर न्ही एक बारीकशें पीन येयला ते पीन काडपाचें काडनाका. सो हांगा कांय यूज ना कांय लायना आमी. सो आसूं म्हटलें खूब बरी दिसलें. हाय हाय कर स्टडीज कर. सो हो बसला स्टडीज करपाक. जस्ट खेळून आयलो. मातशें थंडी कमी आसा न्हू रे पयलीं पेक्षा. कफ भायर येता म्हटलें बरें वचुनी म्हटलें कफ आसा मातसो बरो. सो म्हटलें कर म्हटलें स्टडीज कित्याक आतां एक तेंचें वर्कशीट आसतलें म्हणजे एक लेसन सोंपलें न्ही तांकां टेस्ट आसता. सो म्हटलें कर म्हटलें. सो मागीर कितें जाता बरा सामकें बर्डन पडटा मागीर तें मागीर नाका आतां करपाक. सो इल्लें दिता न्ही तेन्ना इल्लें करपाचें. सो ताका हांगा रुमान बस आनी कर म्हटलें. इफ आतां हांव ह्या रुमान बसलें न्ही इश्यू थंय आतां रडटा. सो ताका म्हटलें तूं स्टडीज कर रे हां कर आनी यो बेगिना सायन्स कर आयज फक्त. म्हटलें आयज सायन्स कर. ताकाय मातशें जिवाक बरें दिसना. म्हटलें मातशें कर म्हटलें आनी कितें करतलें. ओके सो शिव इल्लो जस्ट गेलो परत कित्याक बरा फाल्यां हें न्ही कितें तें योगा डे. सो सेटअप करपाक गेला तेंची कंपनीक इवेंट आसा म्हणजे फाल्यां योगा आसा. सो सेटअप करपाक गेला येतलो खंय जेवपाक. ओके कितें करता तो भयणीक कॉल केल्लो तें म्हणटा थंय पावस ना खंय. पळय एक जाग्यार आंगार बसना पळयात.
हां हां काड शिमूड काड. सो म्हाका न्ही निनोशकांनी हें केलेलें मेसेज केलेलें की आईक तें हें ऑर्डर कर म्हणून पांयां लावपाक नी पेन बी जाता तांकां. तेन्ना म्हाका निनोशकान मेसेज केलें न्ही तेन्ना सोमतें ऑर्डर दिलें हांवें. हें हर्बल नी पेन खंय तेजी मम्मीकूय हय पेन जाता खंय ती लायता खंय आनी हर्बल आं काय अशें सायड इफेक्ट बीन कांय ना. सो खंय पेन जाता पळय थंय लाय. सो तिका आतां मातशें बरें दिसता फिजिओथेरपी चालू आनी डॉक्टरान तिका आतां वॉकिंग कर म्हटलां. सो ती वॉकिंग बीन करता. आयज तिणें हितूनच केलें ट्रेडमिलार केलें भायर वचोंक ना. सो कर म्हटलें डेली वॉकिंग कर म्हटलें आनी आहा आतां पयलीं पेक्षा आतां बरें आसा. आतां आफ्टर 7 डेजान तिका आपयला परत फिजिओथेरपी करपाक. सो हें आयज ऑर्डर केलां तर हें तिका लायता न्हिदताना ताका पांयान लायता. तो अशें आसता. हें हांवें न्ही ऑनलायन ऑर्डर केल्लें एमोजॉनांतल्यान. सो पळोवया मातशें रिलीफ मेळटा खंय अशें निनोशका म्हणटालें. तर एक एक करून पळोवपाचें हय का न्ही अशें आसता. पळय इतलें आसा. एक काडपाचें स्टिकर काडपाचें आनी खंय दुखता पळय थंय लावपाचें. सो जेन्ना ती न्हिदतली पळय तेन्ना तिका लायतलें हांव. सो हांगासर न्ही हें पळयात सेफ्टी लॉक. इफ तुमकां कोणाक जाय न्ही हांव दिता लिंक डिस्क्रिप्शनाक. आनी हें पळयात हें तें. सो हेका कितें म्हणटा खबर आहा कितें म्हणटा हेका बेबी सेफ्टी सॉकेट प्लग. बेबी सेफ्टी सॉकेट प्लग हें पळयात. सो अशें आसता पळय आनी ताका न्ही काड रे कितें सांगता दाखयला हांवें तुका दाखय रे व्हडलें एक्सप्लेन करपाक येयलां. हें पळयात अशें आसता. हेजेर तुमकां हांव लिंक दिता इफ आसा जाल्यार कळ्ळें न्ही. हें पळयात अशें आसता तें आनी हें काडपाक पीन इफ काडपाक जाय जाल्यार काडपाचें. हें व्हडले बीन मेळटा. हें व्हडलें लास्ट टायम हांवें ऑर्डर केल्लें पळय सगळें व्हडलें येयल्लें. सो मागीर म्हाका रिटर्न करचें पडलें. हांगासर न्ही व्हडलें येयलां आनी धाकटें येयलां. सो हें घालून दवर. सो हेजेर तुमकां न्ही हांव लिंक दिता कळ्ळें न्ही. सो चला जेवंक बसता. मँगो आसा आनी आयज न्ही म्हणजे दनपारचें आयज दनपारां केल्लेले ज्वारीचे भाकरी केलेले आमीच केलेले. ती ना न्ही ती आतां दीस एंड म्हयनो नेक्स्ट मंथ जुलायन येतली. सो आमी बेश्टे आयज केलें. दाखयता तुमकां आयज कितें केलें तें. बेश्टे इशुकाक न्ही मसूर दाळ घालून न्ही बेश्टे ताका रोस केलो इशुका सेपरेट आनी आमकां केलें सोया चंक्स करी आनी भेंड्याची भाजी केल्ली आनी भाकरी केल्ले. सो शिव येवंक ना आजून. शिव मातसो लेट येतलो खंय म्हटल्यार आमी जेयता. कित्याक राव जेयता म्हटलें कित्याक खबर आहा मागीर तो किरकिरी करता. इशू जास्त इल्लेशें जेयलो तो ताका तें तोंडां टेस्ट ना तें चड खावंक ना आनी खीर बीन खाल्लेली तांणी पुरो म्हटलें आसा बरें कांय फोर्स करूं ना. आतां खेळटा म्हणटा तो खेळटा जाल्यार आमी बसूंक जाय जेवपाक कितें. सो आयज न्ही भेंड्याची भाजी सामकी टेस्टी जाला कित्याक हांवें केला आनी भरभरून लसूण घातला. म्हाका लसूण चड पडलें न्ही हें भाजी खूब बरें जाता कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी भाकरी वांगडा तर A1 लागता. आनी हेका आतां न्हीद येयला ताका न्हिदोंक जाय न्हू रे न्हीद येयला आं सो ताका येयला न्हीद. यो यो जेयलो शिव येयलो जस्ट आत्तां जेयलो आनी ताका परत वचोंक जाय. सो पांयां लायला तिका हें पळयात अशें लावपाचें खंय दुखता पळय थंय लावपाचें खंय. सो पळोवया लायला. सो शिव आयलो जेयलो आतां परत वयता. सो ताका वचूंक जाय पणजी. ओके सो चला आयचो हो व्लॉग बारीकसोच व्लॉग काय व्हडलेशें काय नायस. ओके शिव ते कपडे आयन मारता. 11:30 जाली आतां ताका वचोंक जाय. जस्ट जेयलो आनी बसलेलो तो मातसो. ओके सो चला कांय ना आयलो हा भितर. आतां रडटालो तो पळयात वयता पळय कसो. दार बंद केलें की व्हडलें रडटा. शिवान दार बंद केलें आतां पळय रडटा. मस्त जाला भितर कितें आहा रे धर तेका धर. ओके चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय.